राज्यात अजूनय एलईडी आणि ब्लू फिशिंग चालू असा. हाचेर बंदी घालपाक सरकारान अजून कायद्यांची अंमलबजावणी केल्ली ना. एलईडी नुस्तेमारी थांबयली ना तर आमी व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोयच्या रापणकारांनी सरकाराक दिल्या. 15 दिसां भितर हाचेर कारवाय करतले. हाचेर तटरक्षक, पत्तन कप्तान तशेंच तटरक्षक पुलीस कारवाय करतले. सद्याक बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी बोटींक धरून बंदिस्त करपाची यंत्रणा खात्याकडेन ना अशें नुस्तेमारी मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगेज हांणी सांगलां. RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी अपॉइंटमेंट घेतले फिशरीज मिनिस्टराक आनी ही आमची पयली मिटींग जाली फिशरीज मिनिस्टरा कडेन. मेन मुद्दो म्हणून आशिल्लो तो एलईडी लायट इश्यू आणि दुसरे इलिगल एक्टिविटीचे चलता इन्क्लुडिंग बुल ट्रॉलिंग. आता 2016 सरकारान गोंयच्या सरकारान एलईडी लायट बंद केले. तशेंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 2017 एलईडी लायट बंद केले. पण अनफॉर्च्युनेटली आमची स्टेट जी पयली स्टेट आशिल्ली जी एलईडी लायट बंद केल्ली ती अजून पासून इम्प्लिमेंटेशन जावना. आणि आमी मिनिस्टराक आमी सांगना की ह्या एक्शनाक लागून जे पळय डिले जाला आमी आयज आख्खे गोंयचे फिशरमॅन जे लायव्हलीहूड आयज सोंपपाचे येयलेले आसा. आयज कॅनो बोट्यो ज्यो भायर वयता रिटर्न येता तांकां ती आतां आयज नुस्तें ना आनी अशेंच ह्याच कारणा खातीर आयज नुस्तें कमी जावन म्हारगूय जाला आनी जे एंड कस्टमर जे आसा जे एंड कंज्युमर जे आसा तांकां आयज नुस्तें म्हारग मेळटा खावपाक. सो आमी न्यू फिशरीज मिनिस्टर जो आमचो फिलिप नेरी, कित्याक पयलींचो जो मिनिस्टर आशिल्लो विनोद पालेकर, आमी कितलेशेच मिटींग केले ताणें कांयच एक्शन घेवना. अँड वी आर होपफुल टू द न्यू फिशरीज मिनिस्टर दॅट ही विल टेक एक्शन अँड ही हॅज गिवन हीज कन्सेंट अँड ही सेड ही विल टेक नेसेसरी एक्शन. ना जाल्यार आमी कितें आयज 16 जे एजिटेशन जाल्ले आमी 2020 हेजेकून व्हडलें एजिटेशन करतले. कित्याक जी लायट जी आसा आयज सगळ्यांक काबार करता. आयज गोंयच्या रांपणकारांचो एकवट ह्या बॅनरा मार्फत तेमी आमकां अपॉइंटमेंट घेतलो आनी गोंयच्या रांपणकारांचोच विशय न्हू, आनी तेंच्या वांगडा खुबशे 7-8 सुमार फिशरीज सोसायटीचे वांगडी, एसोसिएशनाचे वांगडी येवन आमकडे डिटेल डिस्कशन केलें. कित्याक ते म्हणटा आयज असलो काळ येयला बिकॉज ऑफ दीस एडवान्स टेक्नॉलॉजी इन फिशींग खुबशे मारान लायट काबार जातले आनी हें तरी बंद जायना जाल्यार एक मुखार बॅड टायम येवपाक शकता फिशरीज सेक्टरान. आनी ते म्हणटा की 2016 तेमी एक एजिटेशन केलें की बॅन कर एलईडी लायट आनी तेन्ना ते स्ट्रिटाचेर येवन सरकारान तांकां एस्पेशन दिलें आनी देर आफ्टर म्हणटा 2017 तें बॅन जाल्लें. तेन्नाच्यान बॅन म्हणून ऑर्डर आसा बट इट हॅज नॉट इम्प्लिमेंटेड वीथ दॅट स्पिरिट. ते कितें म्हळ्यार ऑर्डर आसा पूण डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड टू इम्प्लिमेंट इट अँड टू सी दॅट टू स्टॉप दी एलईडी फिशींग. आनी जेन्ना आमी न्यू मंत्री म्हणटा फिशरीज डिपार्टमेंटान तांकां एक विस्वास आसा की परत आमी रिवायव करया आमची जी पॉयंट्स आसा ते. आनी आमी आमकां सांगलां एक म्हयन्या भितर तरी तुमी करना जाल्यार आमी स्ट्रिटाचेर येतले, जागृताय करतले आनी सगळ्यांचो आदार घेवन वील सी दॅट टू हायलायट द इश्यूज ऑन द स्ट्रीट. आतां पासून हांवें तांकां सांगलां की म्हजें डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे इज नॉट केपेबल आय एम सेईंग with that mechanism, with that facilities to seize the vessels, to take control of this illegal fishing. म्हाकाय दिसता म्हणजे डायरेक्टराक उलयतालो वी नीड टू कोलॅबोरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स लायक कोस्टल सेक्युरिटी, कोस्ट गार्ड आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी सगळी एक टीम क्रिएट करूनच आमच्यान वी कॅन हॅव अ सर्विलन्स ऑर चॅक बियॉन्ड दी 12 नॉटिकल मायल्स ऑर विदीन द 12 नॉटिकल मायल्स. सो हे एश्युरन्स आमी ताका दिलें.